नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी नायक उलयतां। आयज हांव तुमकां हे ड्रम स्टीक काजू आसा पळय तेचे सॉल्टेड काजू कशे करता घरान ते तुमकां दाखयता। कित्याक आमी विकते हाडपाक गेल्यार म्हारग आसता न्ही ते म्हणून, आनी घरानूय आपूण कशें करप हे तुमकां दाखयता। ते न्हय खूब क्वॉन्टिटीन करप आसता, पण हांव तुमकां थोडेच दाखयता। ताका लागून न्ही इनग्रिडियंट्स कितें लागता तर हे कॅज्यू नट्स लागता आनी मीठ आनी तेल हांवें हे कायलेन ओतता आनी दवरला। हे तेल लागता आनी कांयच लागना। आनी न्हय एक थोडेशेच तुमकां इतलेशे न्हय हे तांबडे भितर घातले की तिखट जाता, ते कशें दाखयता ते सोमतेच दाखयता। आतां आमी न्हय गॅस पेटोवया। पळय हांगासर आतां तेल तापलें, तेल बरें जालां, कडक जालां, तेल तापलें। आतां न्ही हे काजू आसता पळय तेन्ना तेल हे खूब घालप आसता, खूब काजू आसता तेन्ना खूब घालप आसता ते काजू। आनी हे आयदन आसता पळय अशे होल्स आसलेले ती अशे घालून ते भितर घालून ते करप आसता। पण आतां म्हाजे थोडेच न्हय काजू म्हणून हांव अशेंच डायरेक्ट जाता तर पळयतलें, डायरेक्टूच करतलें। हे पळय डायरेक्ट मातशें फास्ट जातले ते। आनी खूब क्वॉन्टिटी आसता तेन्ना ते खूब अशें आयदनान घेवन एकदांच उदकान बुडयता पळय तशें ते तेलान सारके बुडयतले अशें सारके। आनी अशें बुडोवन ते 1 मिनटान 2 मिनटांनी खूब तेलान म्हणटकशी बी तयार जाता। आमचे घरांतले न्ही आमी स्लोच थोडेच करुया, म्हणजे आपलें तेलूय पिड्ड्यार जावचें ना आनी सामानूय पिड्ड्यार जायना। मातशें आपल्यागेर आतां हे ड्रम स्टीक आतां हाडले कॅज्यू नट्स कितें तरी डिफरंट केलें की भुरग्यांकूय बरें दिसता, मम्मान कितें तरी केलां आनी आमकां खावपाक दिलां म्हणून। हे पळय हे आतां न्ही सारके कलर पळया बरो आयलो तांकां, पळयलें। आतां हे काडपाचे नाजाल्यार ते कोडू लागतले। फोव चिवड्याचे आमी फुलयता पळय तेलान तशें ते फुलोवपाचे। पण हे आतां थोडे आसा हे पळय अशें, पण ते खूब तेल आसूंक जाय, हेज्यात बरोबर अशें तेल आसपाक जाय। आतां हे जालें न्ही, आतां आमी गॅस बंद करुया आनी सोमतेच अशें काडपाचे ते। आतां मात प्रोसिजर सोमतोच आं, काडले न्ही अशें तेल अशें सारकें फापुडलें काडलें, तेल आनीक दवरपाचें ना। आतां हे पळय काडटा हांव आनी हातून घालता टिश्यू पेपरार, कपड्यार सुद्दां अशें घातल्यार जाता तें। आनी हे न्ही चार सेपरेट दवरता, 2 तरेचे दाखयता सोमतेच न्ही म्हणून। हातून न्हय सोमतेच अशें मीठ हे करपाक जाय, हातान आं, चमच्यान बीन तें जावचें ना। आनी सोमतेच अशें फिरयत रावपाक जाय। म्हणजे हे सॉल्टेड कॅज्यू नट्स जाले। आतां हे फॅना पोंदा बरें न्हिवपाक तशेंच दवरपाक जाय, थंड जाली की ना हे व्हेरी व्हेरी टेस्टी लागता। तशेंच आतां हे आसा पळय तांकां इल्लेशें मीठ घालपाचें आनी इल्लोसो लाल तिखट इल्लेशें घालपाचें आनी हे अशेंच फिरोवपाचें। कोणाक आतां तिखट आवडटा न्ही तांकां जाय जाल्यार तेंच्यांनी अशें करून खाल्ल्यार जाता। आनी हे आतां दोनी म्हाजे रेडी आसा, तुमकां हांव सर्व करून दाखयता। आतां न्ही हे पळय रेडी जाले हे बेश्टे सादे ड्रम स्टीक कॅज्यू नट्स, तेचेंच
हे सॉल्टेड केले आणि मसाला केले आणि हे न्ही तुम्ही मुद्दाम तुमच्या घरा करून पळयात कितले बरे टेस्टीक लागता ते आणि हांव सांगता तुमच्या भुरग्यांक न्ही हे आवडटलेच आवडूंक ना अशें केन्नाच जावचें ना ताका लागून आतां तुमी म्हाजी रेसिपी हांवें केल्ली पळयली न्ही म्हणून तुमकां हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आनी त्याच बरोबर तुमकां सांगता म्हाज्या न्ही चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करा लायक करा शेअर करा आणि बेल वाजोवंक विसरूं नाकात आनी तुमी हे पळयल्या बद्दल तुमकां म्हजें देव बरें करूं.